बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका दिनवासीचा आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोड्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कश्ट मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कश्ट खोटेपण मन बावार्थीपणान गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीचे बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनी हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्र्यो आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगडून आनी सगळीं उतरां तुजी उतरां कर. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगडून आनी सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां कर. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर. कोवीड दुयेंस तांचे सोशिल्ल्यान पयस दवर. सगल्यो गरजो तूं नाका फावो कर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 5 मायाची 2021. हांव सोजमोतां देवाचे भाशेन जे लोकांनी म्हजे पयलींचे व्हिडिओ पयले ती पवित्र जाली म्हणून आनी जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. मार्क 4. दुसरी जेजू दर्याचे दोडेर शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जोमो जेजूचे भोंवतणी एकटवलो की तो दर्यांत आसलेल्या एका होड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोडे दर्याचे वाटेन रावलो. जेजू तांकां सोबार वस्तू वपाऱ्यांनी शिकोवंक लागलो आनी शिकयताना जेजून अशें म्हणलें, आयकात, एक वंपी वंपूंक गेलो आनी वंपताना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. दुसरें जबरशी माती नासली थंय तसले खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीच किरलोलें, पूण वत येतोच करपोलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मोदें पडलें, कांटे वाडले आनी तांणी ताका फुगार केलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडलें, तें किरलोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी जेजून म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. येवकार तुका आनी तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजूच्या नांवान. सगल्यांक तुमकां आयचो दीस देव एक बरो दीस दिवं. जेजू लोकांक वपाऱ्यांनी सांगता, वपाऱ्यांनी. आमी जाणें भुरग्यांक आमी न्हीद घाता आसतना केसो कांतर घाताय, कोण सगळीं मेरी हॅड अ लिटील लॅम्ब आनी केसलीं जॅक एंड जिल आनी तीं आमी सगळीं हीं वर्सां घालून दोताय. कित्याक भुरग्यांक बरी न्हीद पडपा जाय अशी म्हूण. तर जेजू हिंगा लोकांक शिकयता आसतना भुरग्यां भाशेन तेंगेलें मन सारकें भुरगे मतीर आहा ते भाशेन जेजू तांकां शिकयतालो. कित्याक हाच्या पयलीं जेजूच्या आदीं एसोली शिकवण कोणाक दिवं ना, कोणेच दिलोली ना. जो पोरनो कोरार आहलो तोच जुसांगेले पाद्री शिकताले आनीक आहा तेंच सांगताले, पूण तें बरे भाशेन सांगनासले. ते फकत तांकां दामून दवरले.
ते सारके जेलींत आसलोल्या भाशेन आसले आदलो लोक. 615 कितें तेगेले कायदे आसले. देवान फकत 10 मानामेंट दिल्ले पूण तेंगे आडोन ते हितूच जालें मागीर. तर तांकां कांयच तेंच्यान करपा जायनासलें. हात पांय बांदलो आहाय म्हणटाय ते भाशेन जालो तेंगे संवसार. आतां पळय आमी एशें कोन्न साप सुभी भोंवताय तेशें कोन्न नासलो. तेका लागून शेवटी जेजू येवपा पडलें. आनी जेजूचे उपरांत आनीक कोणें आमकां कांय सांगपाची गरज ना. जेजूचे उपरांत कोणूय येयला, देवान धाडला, आपूण स्वर्गार वचोन येयला आनीक मरोन खूंय इफेर्नां गेलो, आमकां कांय सांगपाक गरज ना. आमकां जेजून सगळें भुरग्यांचे भाशेन सारकें शिकयन दवरलो आहा सगळें. आनीक हें जें उचारता पवित्र कातोलीक जावन तेन्ना ताजो तुका सारको फळ मेळटा. 100% गॅरंटेड. तो जेजू हिंगा ही आमकां वोपार सांगता. आयकात. तर जेजू म्हणटा आयकाय. आमी जेजूगेलें आयकिल्लें काय? मागीर लास्टाक येवपार काबार जाता जेजू म्हणटा कान आसलोल्यांनी आयकुचें. तर सगळीं बेरी आसलीं काय? आमगेलीं मोनां चिन्ह आमी बदलूंक जाय. आनीक हें प्रवचन तुमकां आदार करतलें तुमचें मन आनीक चिन्हां तुमचीं बदलूंक आनीक पवित्र कातोलीक जावपाक. तुमी तो न्यू पयली पाट येयल्या चॅनलाचेर जाल्यार डिस्क्रिप्शनां वचाय आनीक 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जाय. हें कोवीड दुयेंस कोवीड-19 तुमी मरपाची न्हय. गोंयकारां कातोलिकां कोवीड-19 मरपाची न्हय. कातोलिकां हेरां खबर हांव सांगना. तर फकत तूं पवित्र कातोलिकूच जाल्यार गॅरंटेड तूं वाचतलो. पॉझिटिव्ह आहा तो देखून वाचतलो. गॅरंटी. डिस्क्रिप्शन आहा तें कोरय. आनीक मुगेलें कांतार आहा ते कांताराचेर हांवें रोजार घायलां कोविडाचें 19. कांतार काबार जाता रे तें रिकॉर्ड तुमगे उतरान म्हणय हांवें रिकॉर्ड केलें ना तें म्हणून. तुमी दर एकलो म्हणय. मनीस तर उलयता जाल्यार ताका खुद म्हणपा लाय आनीक तेगे मोबायलाचेर रिकॉर्ड करून दवर. आनीक तें एक आदेस 2-3 वरां आजून पोतपोतून रिप्लेयाचेर घाली आनीक ताका आयकपा दी पोतपून ताका तोंडान म्हणपा लाय बारबर. कित्याक चोयन सगळ्या वगत मोबायलार चोयन तर म्हणपा जायना. पेशंट आड पडलो आहा न्हिदलो आहा जाल्यार 1 मिनट पुरती 2 मिनटां पुरो म्हणून. एक पाटेच्यान बरे भाशेन म्हूण मागीर तें गान न्हिदोन तेजे बारबर मागीर तेजेन कंटिन्यू करपा जाता. 1-2 वर घालपा लाय सारकें कंटिन्यू. आनी मागीर मुगे प्रिचींग घालें 24 वरां सगळें येवन दवर. आनी एक प्रिचींग 4-5 पाट जातरी मागीर आनको घाले तें रोजार ताका म्हणपा लाय आनकोड्या पोत्तून 1-2 वर म्हणपा लाय तेका घालून हेजे रिपीट मोडाचेर घालून दवरय. एप आहा मोबायलाचेर डावनलोड करय आनीक तेजे एपाचेर रिपीट मोड वयता. तर हे भाशेन केलें जाल्यार तो मनीस पवित्र कातोलीक जालो. ताका सांगाय पवित्र कातोलीक कितें करून जावपाचें तें ताका आचून सांगाय. आनीक तेंय ते कडेन घेयाय. टायम मेळ्ळ्यार हांव तें रिकॉर्ड करून दवरतलो आनीक एक व्हिडियो करून घातलो. पूण आतां चड गरजेचें जाती तूं बेगीन पवित्र कातोलीक जावपाक. कित्याक नाजाल्यार कोवीड दुयेंसान तुमी मरतलीं. तें आनी सांगपा न्ही. गॅरंटी. वायट नाजाल्यार बरें. मरोण नाजाल्यार जिवीत. जेजून म्हणलां दोनी तुगे जिबेचें आहाय मनशागे जिबेचें आहाय. बायबलाचेर वळ मेळटा वचोन चोय. तुमी कोवीड जायन मरतलीं आनी फकत पवित्र कातोलीक जाल्यार तुमी जियेतलीं. आनी तितून मोद्या न्ही कांय ना. जेजून ही आमकां वोपार सांगिल्ली. आमी आयकल्या जायते फाटी. इगोजी आयको मेळटा आमकां घेताय ती वर्सां येता ती बायबलाची आहा ती इगोजीच्या पाद्री हाची तेदो येता. तर
पाद्रीन आमकां जायते फाटी शर्मावन दिला. कोणें आयकल काय? तो शर्मा पाद्री गेलो आयकलो जाल्यार कोवीड जावन मरपाक काय? इतलीं भुरगे इजादीचेर मरोन गेले. तेंगेलीं आतां भुरगीं सारकीं ल्हान आहाय मेलें तेंगेलीं. कोणागे 10 वर्सां आहाय, कोणागे 15 वर्सां आहाय, कोणागे 18 वर्सां आहाय. ती मरपाक काय? आतां हे प्रवचनाचेर तुमकां पवित्र आत्मा आदार दिता. तर तुमी आनी राव नाकाय, कोदला वयले देखून उठ नाकाय. कुर्से वयर उठत आसतना घोडी तुमी मरोत. कांय गॅरंटी ना. बायबल सांगता आमकां. तर बायबल सांगता तें आमी मान दिया. तुमगे मनां आहा, तुमगे मोती आहा, तुमगे शक्तीचें आहा तें चलोय नाकाय. बऱ्या गुंडा देखून कोवीड जावन मरोन गेले. हें बंद करया पुरो. जेजू म्हणटा तुमी देवाचें उतर मांडून घेवपा जाय आनी देवाच्या उतराचे उद्देशीन चलपाकूय जाय. आनीक जो लोक देवाच्या उतराचेर चलो ना ताच्या जिवितांत कांयच बरें जायना. देवाचें राज म्हळ्यार बी आनीक वंपताणा थोडे बी. आमी शेतां रोयता आसतना आमी वयताले शेतां बी मारताले शेताक. मागीर म्हण तूं रोवपा स्टायल येयली. रोंपताले बी. एक बांदी मारताले, दाट मारताले आनी मागीर तें काडून रोंपताले. दुसरी बांदी व्हरोन आख्या शेतां व्हरोन रोंपताले. मनशां लागोन रोंपतालीं. तर हें बी जावन आसा देवाचें उतर. आनीक देवाचें उतर जरी तर आमगेल्या जिवितांत ना जाल्यार त्या मनशाच्या निसणटोन जेजून कितें म्हणून म्हणटा चोय थोडें बी जमनीचेर पडलें रस्त्याच्या सायडीन. तें म्हणटा हेणें हायलें. दुसरें बी तोडपाचेर पडलें. तें मातशें किल्लोलें सुकलें. तोडपाचें जाणाय तुमी कितको जीं येतोलें सुकलें. आनीक तिसरें म्हणटा जेजू कांट्यांनी पडलें. कांट कितें कोत्ताय चिड्डून दोताय जाणाय तुमी. कांट्यां कितें पडटा तें जायना. थांब बांब कितें चुकोन पडलें जाल्यार तें जायना. कांट्यान तिथं मोदें बारीक झाड रोयलें तें वयर चोडना. कांटे दामून दोत्ताय मोत्ता. आनीक बरे जमनीर पडलें ताका पीक जाली म्हणटा जेजू. 30, 60 आनीक 70 गुणांनी ताका पीक जाली. एक शेतांत एक भाताचो गोटो तो रोयलो जाल्यार एकल्याक थोड्यांक 100 जाताय, थोड्यांक 60 जाताय, थोड्यांक 30 जाताय. पूण पीक जरूर जातली. तर जो मनीस देवाचें उतर मांडून घेतलो तो जरूर जिवितांत बरें भोगूंक पावतलो. तो कोवीड जावन मरपाचो ना. जें उतर देवाचें मांडून घेता जो मनीस पवित्र कातोलीक जाता तो जरूर जिवितांत सूख भोगूंक पावतलो. एकाक 30, एकाक 60 आनीक एकाक 100. तर हें देवाचें उतर तर तुवें आयज आयकिलें आनी आयज पवित्र कातोलीक जालो तुका पीक जरूर मेळटली. पिकाची गॅरंटी दिल्या जेजून 30, 60 आनीक 100. गोळे तुका पयलीं 30 मेळत आनीक 6 म्हयने जाताय गोळे म्हळ्यार तुका 60 मेळत आनीक 9 म्हयने जाताय म्हळ्यार तूं सारको बरो देवाची सोजमणी दिवपाचो बरो एक शीस जातलो जेजूचो. तर पीक आहा जरूर आहा. सुरवातेक देखून हो व्हिडिओ म्हगे 24 वरां तुमी घरांत घालून दवराय आनीक फाल्यां उठाय आनीक बरोयाय आनीक मुखार सेल्फी कॅमेरा दवराय रिकॉर्ड कराय युट्यूबाचेर घाले.
तेन्नाच की तुगेल्या जिवितांत तुका पीक येवपाक लागतली. पयली घोडे 30 येयत, जितलो तुगेलो भावाट वाडोता मागीर घोडे 60 येयत आनी मागीर तुका 100 गॅरंटी दिल्या जेजून चोय. तर जितलो तूं देवाचे कृपेन वाडोता तुका पीक तुगेली वाडत रावता. तुवें देवाच्या उतराचो परामोस करपाचो. देवागेलें उतर तुवें जिवितांत फांकारपा जाय, तुगे आख्ख्या जिवितांत तुवें लावपा जाय. दिसान दीस देवाची सजमण घेयत वचपा जाय. हे व्हिडिओ 24 वरां आयकत रावपाचो. एकूच व्हिडिओ. ओके मुगे पेंडींग आहाय ते केदों आयकतलीं काय म्हटलीं तुमी. ओके एक व्हिडिओ आदीस घाले. सकाळ एक घाले, देंपराव एक घाले, सांज एक घाले आनी न्हिदता आसतना एक घाले. तर एश कोन्न कवर अप कोराय सगळें बरें कोण आयकाय. गान म्हळ्यार घरां बेस्तो आजून दोन नाकाय बोवाळ आयकूं नाकाय बेश्टी. कान दवरया एक. तितून च्या पिता जेयता आसतना खंयचो एक व्हिडिओ चलता. जेयता आसतना कान दवरया बंद करूं नाकाय. एक कान दवरल्यार पुरो हे जेयता आसतना. तर हो 24 वरां आयकोंकूच जाय तुमी. आनी जेन्ना तुमगेली पीक 100 जातली तेन्ना मागीर पवित्र आत्मा तुजे बरोबर आसतलो आनी तुका कळटलें तूं पळय कितें उलयता तें सगळें सारकें उलयता म्हणून. तेका लागून तुमकां हांव कितें म्हणटा मुगलें रिपीट कराय, दुसऱ्यांगे मासाला मोदी मान नाकाय. आनीक आतां कोविडान देखून लोक इतलो गोंयकार मोत्ता म्हणल्यार हे टीव्हीचेर तुमी चोयलां युट्यूबाचेर अपलोड करपा सोडनाय कितें कांतरां कॉमेडी तियात्र हे अपलोड जायत रावताय. लोक एशी मोत्ता तेशी ते फजनी मारताय. एसो जालां कातोलिकां गेलें. देव दिता देंवसार नाडटा. देवान आमकां जिवीत दिलें, आमकां बरें पागार दिलें, पयशे दिले, हितू वच जोडलें. पूण देंवसारान आमकां नाडलें. आमी पवित्र कातोलीक जावंक पावोंकू न्हय. आनीक आतां अशी कोवीड जावन लोक मोत्ता आनीक कितें जेजूची शिकवण दिवपाक कोणू मुखार सोदता. हे तियात्रिस्ट कांतोरिस्ट कॉमेडियन आहाय तीं आसूं बाबा जालें तें जालें. देवा हांव आनी हें करपाचो ना. पेंसा भोगलां तें पुरो. आतां तरूय हांव पवित्र कातोलीक जातलो आनीक लोकांक हे कोवीड दुयेंसांतलो भायर काडटलो. कोण मुखार सोल्लें काय हेंचे आजून अपलोड येयत आहाय चोयाय तुमी. लोक दिसभर घारां आहाय म्हणटाय दिसभर तें गान बसताय. हेजे कोणा बरेपण येतलें? कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्यार वाचतलीं ना. हें कांय बरेपण हाडपा ना. हें फकाणां. येसोल्या सोडोम गोमोरा म्हणटा तो गांवां माऱ्या निश्टाडी कोराय बायबलाचे आचाय. कितें जालें तें? तशेंच निनेवेचो गांव तेचो वायट आसलो लोक तेन्नाचो. थिंगाय प्रॉफेट धाडलो म्हणून ते लोकांनी मांदून घेयलें. आनीक तो लोक वाचलो म्हण तूं तेणें मांदून घेयलें. कितें वायट कोताय म्हणून तांणी निचो केलो. तेणी मांदून घेयलें आनीक तेणी देवा कडेन भोगसण मागिलें. आमगलोय आतां कोवीड-19चे हो सभा जावपाचो. हें देवाचें उतर आहा तें हें बी आमी देवाचें उतर मांदून घेवपा जाय. आनी तेन्नाच की आमकां पीक येतली. म्हळ्यार कोवीड जायन आमी मरपाचीं नाय. कित्याक आमचे भितर देवाचें उतर आसतलें. तर हें देवाचें उतर आमी आयकून 24 वरां घालून घरांत दवरपाची सारकी अत्यंत गरज आहा सारकी. हांव म्हणटाय मिलिटरी रूल लायलो सारको स्ट्रीक. तर ते भाशेन हें देवाचें उतर सारकें स्ट्रिक्टली आमी आयकपाकूच जाय नाजाल्यार मरण. जे परी प्रेसिडेंट रूल गांवांत जेन्ना लायताय कंट्रींत वा गांवांत वा स्टेटींत सारको सक्त सारको कडक आसता. तर ते भाशेन तूं हें उतर मांदून घेना तुजें मरण. सारकें हाय वॉर्निंग तुमकां. हें देवाचें उतर दर एक कातोलिकान मांदून घेवपाकूच जाय. ना मांदून घेना जाल्यार तेंचें मरण. तुमकां संदी आहा मांदून घेवपाची. तुमकां संदी आहा नाकारूंकूय तुमकां देवान संदी दिल्या. कित्याक दर एक मनीस देवाचे भाशेन. आमकां हिंगा बरे जमनीर पडलें म्हणल्यार आज हें प्रवचन तुका कोत्ता तो पवित्र आत्मो आनीक तुवें तर तें आज मांदून घेयलें जाल्यार तूं जातलो. हें देवाचें उतर तुका जातलें तुज्या जिवितांत
पीक काडटा तसलें. हें देवाचें उतर तुका वायटांतुलें भायर काडून कोवीड दुयेंस तुजें सोरशिल्लें पयस दवरतलें. ताका म्हणटाय पीक. तुवें तें मांडून घेयलें त्या उतराचें उद्देशीं तुका बरेंपण येयलें. आनीक जेजू एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर तांच्या सांगाता आसलोल्यांनी वपारीची सोजमणी जेजू कडेन विचारली. आनीक जेजून अशें सांगलें, देवाच्या राजाचो गूठ वळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां, पूण भायर आसात तांणी सगलीं भायर आसात तांकां सगली शिकवण वपाऱ्यांनी इकरा. आनीक जेजून अशें सांगलें, देवाच्या राजाचो गूठ वळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां, पूण भायर आसात तांकां सगली शिकवण वपाऱ्यांनी. अशें कित्याक? पळयतां तांकां दिसचें न्हय, आनीक आयकोतां तांकां समजोवचें न्हय, जाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतीत आनीक तांकां बोगसणें मेळत. मागीर जेजून तांकां म्हणलें, ही वपार तुमी नकळत तर हेर सगल्यो वपारी कश्यो जाणो जातल्यात. वंपता तें उतर जें कोण उतर वंपलां ते वाटेर आसात तीं ताणें तें आयकोना फुडें सैतान रोखडोच येता आनीक ताचे भितर वंपलेलें उतर काडटा. तेच परी खोडपी जमनीर वंपलोलीं म्हणल्यार हीं उतर आयकोतच रोखडींच कुशालकायेन तें घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळां ना देखून तीं चड वगत तोकोनात. उतराक लागून विघ्न वो धुमाळो येना फुडें तीं रोखडींच भावार्था तावन कोडसरून वेतात आनीक कांट्या मदें वंपलोलीं तीं आसात तीं उतर आयकोतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के गिरेस्तकायेची भूल आनीक हेर वायट वंदावण्यो भितर सरून उतर धांवून दवरतात आनीक ताका पीक जायना. आनीक बरे जमनीर वंपलोलीं आसात हीं उतर आयकोतात, तें मांडून घेतात आनीक पीक दितात, एकाक 30, एकाक 60 आनीक एकाक 100. तर जेजून आमकां बरे भाशेन सोजमायलां की कित्याक लोक देवाचें उतर मांडून घेना. सगळें जेजून बरे भाशेन सारकें सोडोवन सांगिलां. जे पळय इस्कलां टिचर सोडोवन सांगता तेश कोन्न जेजून खूद आपणेच एक्सप्लेनेशन केलां की लोक कित्याक वायट दशेर पावला, लोक मांडून घेवपाक कित्याक त्रास कोता हें देवाचें उतर. आनीक जेजू एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताच्या सांगाताक आसलोल्यांनी वपारीची सोजमणी ताचे कडेन विचारली. आनीक जेजून अशें सांगलें, देवाच्या राजाचो गूठ वळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां. तर देवाच्या राजाचो गूठ आमी म्हणटाय देवाचो गूठ देव जाणा, पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा देवाच्या राजाचो गूठ वळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां. पूण भायर आसात तांकां सगली शिकवण वपाऱ्यांनी. तर आमी कातोलिकां जल्मासान कोंकणी उलोवपाचें. तर आमकां आजून ह्यो वपाऱ्यो आमगेल्या जिवितांत कित्याक लागलो न्हय? हांव पवित्र कातोलीक जालें फकत 8 म्हयने जाले. तूं म्हणचें हांव पाद्री काय म्हणून ना. हांवें थियोलॉजी केलो ना, सोशियोलॉजी केलो ना, कसली लॉजी केलो ना. जेन्ना तूं देवाचो शिश्य जातलो
असो बरयलां. देवाच्या राजाचो गूढ वळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां. जेन्ना तूं वायट नाकारतलो तें दर एक मनशाचेर आहा. वायट नाकारपाचें दर एक मनशाचेर आहा. तुगेले खोशयेंसान तुका सांगपा जाय तूं कितें कोत्ता तें वायट आनीक तूं तें सोडटलो आनीक पवित्र कातोलीक जातलो. हो जालो एक हिसाब. दुसरी भास. दुसरे भाशेन कितें करून पवित्र कातोलीक जातो तूं? आतां हें प्रवचण चलता तें पवित्र आत्मा कोता. तर हे प्रवचणाचे उद्देशी पवित्र आत्मा तुका तुजे मतीन घालतलो वय तुजें जिवीत चलता तें वायट तें तुवें सोडून दिवपा जाय. आनी म्हगे डिस्क्रिप्शनान बरयलो आहा. तर हें जिवीत तूं सोडून दितच तूं पवित्र कातोलीक जातलो. तर हे दोनीच्या उपायांचे मदें एक उपाय तुवें उजार करचो पडटलो कातोलिकान. आजून पर्यंत आमकां गोंयांत हें सांगपाक कोण नासलोलो. पवित्र आत्म्याचे उद्देशी प्रवचण करपाक गोंयांत कोण ना. ताका लागून कोण कातोलीक पवित्र कातोलीक जालो न्हय. सगळे वळखे आनीक पलके. कांय जायना. कितें जालें दोतोरा बोली धांवलीं. कितें जालें ब्लॅक मॅजीक करपा धांवलीं. कितें जालें खूंय हे टॉम डिक एंड हॅरी हे ब्रादर प्रिचर कोण आहा म्हणटा तेंची बोली धांवलीं. ते फकत मोन्ना हें घेवन येताय कितें मोन्ना बायबल घेवन रिडींग कोताय जालें. ताका मनशां बोर करूंक जायना. तांकां बोर करूं म्हूण आपयताय पूण कितें जायना त्या कोडे मनीस मोडटा. मागीर ताका मोड्याचेरय आपयताय रोजार करूं. घारां मरोन दवरलो आसतना ते येताय मागीर व्हडले तेर्स बेर्स कोताय दिसभर. कितें फायदो आहा? जेजू हिंग कितें म्हणटा? देवाच्या राजाचो गूठ वळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां. पूण आमकां कातोलीस तियात्रीस कितें सांगताय? देवाचो गूठ देव जाणा. मागीर ती आमगेले भुरग्यांगे देखून मतीन सारकी डायलॉग रिगोता भुरग्यांनी म्हळ्यार कितें? जें वातावरण आहा घरांतू जीं आयकताय तें बी. कित्याक जावं तूं डायलॉग आयक, कॉमेडी आयक, पोजड्यां चोय तें बी. तें तूं घाता तें तुगेल्या जिवितांत तूं कोता घडोन येता तें ऑटोमॅटीक. जे परी आमी शेतां बी मारताय आनी घार येताय तेका आमी कितें कोताय? शेतां न्हिदोन रावताय. बियां आमी दीस भर शिंपताय. बियांक आमी उलयताय. बियांक शर्मां सांगताय? ना, कांय सांगनाय. तें ऑटोमॅटीक. देवान जें घडलोलें आहा पद्दत देवान जी केलोली आहा ते पद्दतीचेर ऑटोमॅटीक तें घडटा. तर जेन्ना मनीस कितेंय चोयता ते मनशाच्या जिवितांत जरूर घडटा. जरूर 100%. ताका लागून ल्हान आसतना भुरगीं माय पाय मोडटाय. अर्दांगे माय पाय जिते आहाय भुरगीं मोडटाय. माय पाय शेमा शेपाय आहाय नातर पोतर मोडटाय. सगळीं जिते आहाय माय पाय शेमा शेपाय ग्रेट ग्रँड पेरंट्स जिते आहाय डिलिव्हरी नाजाल्यार मिसकॅरेज जाताय. कितू मिसकॅरेज जाताय चोय डिलिव्हरीचे भुरगीं मोडटा. कित्याक लागून घडटा? केन्ना चिंतिलां? केन्ना मतीन घडयलां कातोलिकांनी? हें सगळें कित्याक घडटा? कित्याक? देवाचो गूठ देव जाणा म्हणटाय आमी. ही सगळीं फकाणां देंवसार सांगता. हें कातोलिकांगेलें उलोवप न्ही पूण दर एक कातोलीक हेंच उलयता. हें देंवसारा गेलें तर दर एक कातोलीक देंवसार जालो आहा देवाच्या रुपान म्हणटा तेशें कोन्न. नांव देवाचें कर्तूब देंवसाराचें. ही डायलॉग कातोलिकांक लागता. दर एक कातोलिकाक चोय म्हजे भाशेन कितूले कातोलीक कोताय ते चोय दर एकल्यान म्हजे भाशेन करपा जाय. कितू जाय आहा युट्यूबाचेर कितू दिश्टी पडटाय? तर तुमी जाणाय तुमी वायट रस्त्यार आहाय आनी हें कोवीड तुमकां जरूर मारतलें जित मारतलें. जॉन 10:10 वचून. तर हिंगा आमी देवाचो गूठ देव जाणा म्हणटाय थिंगा सगळ्यांनी मार खायला आनी ही जीं भुरगीं हें घरांत कॉमेडी कांतरां पिक्चरां तियात्र सिरियलां न्यूज गेम्यो हें पळय चोयताय तें तेगेलें
जिवितांत वायटूच घडटा कित्याक तें बी शेतां बी गायल्यार भात जाता तांदूळ जाताय गोवां बी गायल्यार गंव जातले आंब्या बी रोयल्यार आंब जातलो काजू बी रोयल्यार काज जातल्यो पणसां बी रोयल्यार पणस जातलो तर हे भाशेन आमगे दर एक कातोलिका गेलें जिवीत वायट जावपाक गुन्यांवकारी दर एक गोरेब्यांतली माय पाय टीव्हीचेर सगळें आसतलें तुमी म्हणचे तियात्र कांतोली सगळे टोटली हें पवित्र कातोलीक जातलें काय म्हणून ना तें सगळें आसतलें पूण तें चूज करपाक कोणा गेलें आतां कोवीड जालां सगळे चडयताय आपल्या गेले युट्यूबाचेर कॉमेडी येताय कांतरां येताय सगळें कितें कितें सगळें येता चोयलें तुमी प्लस आतां सॉकर गेमी कॉमेर्स जाले सगळें कॉमेर्स जालो आहा तें बंद जातलें सगळें ना तर पवित्र जावपाक कोणा हातीं आहा तें सगळें येता तें चोय ना जावपाक कोणा हातीं आहा घरां माय पायच्या हातीं आहा ल्हान भुरगीं खबर आहा तुमी भुरगीं जायत सान पळय हें टीव्ही हें पळय घालून दवरताय घरांत तें कितें जाता तेजें फकत दुयेंसां आनीक मरण आनी कांय बरें जायना गोऱ्याबाचेर पेंसां वाडोता दिसभर तुमी घरा घालून दवरताय घरांत तें सगळें चलता तें सगळें घरांत पेंसां वाडोता बरेंपण कांय ना हेजेर तर हें नाकारूंक दर एक मनशा हातीं आहा घरांत माय पायच्या हातींत आहा मायन पायन भुरग्यांक पवित्र वाडोवपा जाय जे परी सायबिणीन आनीक सांजुजेन वाडयलीं ते भाशेन ती फकत इगोर्जीं फेस्तां केलीं सायबिणी तेरचू केलो की जाता कांय जावपा ना मिठा मारे थँक्यू होली स्पिरीट फाल्यां हिंगसा कंटिन्यू करचें हिंगा बंद करया रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक तेवदोमिरा रोशा आनीक तिजे फॅमिलीक कॉलेत आनीक ताजे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक जेसी आनीक ताजे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताजे फॅमिलीक पियादा दिवाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोरियान आनीक तिजे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताजे फॅमिलीक जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर कोवीड दुयेंस तांचें सोडशिल्लें पयस दवर सगल्यो गरजो तूं तांकां मेळोवन दी अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस टॉन्सिल्स म्हणटाय तीं जोऱ्याचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पेनक्रिया फेलियर डायलिसीस कोणा भेंडे दुखत तें पांयाचेर रेमातीस पळटें चलपाक त्रास जाताय ते एर कुश्ट जिवितांत आहाय ते लांगसान उदक जालें तें हार्टाचें दुयेंस हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो तकलेन पिस जालें सुडलें आवट जालें बुरशेलें मेंटल जालें आल्लें बेरेलें चिंतप नासतना उलयताय ही सगळीं दुयेंसां तूं तांची बरी कर जीं शिकतात तांकां शिकोवंक तांची मूत वाडय गिन्यान वाडय बऱ्या मार्क्सांनी तीं पास जावन फुडार तांचो बरो रसरशीत कर जीं बिझनस करतात तांचो बिझनस वाडय चडय आनीक दर एक मेंबराक तूं दाखोवन दी की तांचें जिवीत वायट रस्त्यार आहा आनीक दोशा तांची वायट जातली फकत जेजूचे भाशेन जावपाक तांकां जायें म्हणून तूं तांकां दाखोवन दी जे काम करतात तांचो पगार वाडय पोस्ट वाडय जे नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनीत जायत्या पगाराचें काम फावो कर आनी जांकां बसोवन दवरल्यात तांच्यो कंपनी परतून चालू करून पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां कामाचेर चडय आनीक ह्यो अजापां ह्यो मिलाग्रो चोयन तांकां पवित्र जावपाक तुजी कृपा तुजो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो आदार दी आमेन.